जे आम्ही आज सिंबॉलिक प्लांटिंग करतात शेताचे, हे आमचे भशेन एक प्रयत्न टू क्रिएट गोवन फार्मर्स ऑफ टुमॉरो, फार्मर्स हू विल टेक एग्रीकल्चर फॉरवर्ड. हांवें सदांच म्हणिल्लें की एग्रीकल्चर म्हणटे शूड बी पार्ट ऑफ द स्कूल करिक्युलम. आमचें हें बजेट जे आज एसेंब्लीन डिस्कस जाता तातूंत एग्रीकल्चर इश्कॉलाच्या करिक्युलमान आसा अशें कांय दिसना. हाजो अर्थ अशें दिसता की जे लोक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हातान घेवन आहा वो एज्युकेशन हातान घेवन आहा हांच्या विजनाचो हो पार्ट जायना. आतां विजन म्हणटे कोणाक आसता, जो सरकार हातांतल्यान सरकाराचो धातूचो फावंडेशन आहा हे सरकाराक विजन आसूंक शकना, ह्या मंत्र्यांक विजन आसूंक शकना कित्याक तांकां ते पोर्टफोलियोचें कांय खबर ना. पूण आमी वी फॉर फादर्सा ऑपोजिशनान आसतना आनी रुलिंगानूय आसतना आमी एक मोहीम चलयल्या की सगळे जनतेक आपले जमनी कडेन परतें हाडप आनी एग्रीकल्चर फॉरवर्ड व्हरप. बजेटेड आउटले जी व्हडली दाखयल्या प्रमोद सावंतान आपल्या भाशणांत, ही बजेटेड outlay for agriculture is not because of him. He has just read the budget which was done by Manohar Parrikar. In this budget there was a huge outlay for agriculture because of the contribution of me and my team, which ceaselessly, which very diligently put forward more proposals of floriculture, of organic farming, of having a center of excellence with Israeli support. हांकां सगळे पयशे जाय पडटा आनी सगळ्यान मेन म्हणटा ते कम्युनिटी फार्मिंग. जी इतली पडंग जमीन आहा ती जर कल्टिवेशनान हाडटले जाल्यार आमकां फाल्यांचे शेतकार आज तयार करपाची गरज ना. द ओन्ली वे टू डू इट इज टू गेट एग्रीकल्चर इन द करिक्युलम, which I think is being neglected by the present government, because this present government and the minister as well as the chief minister does not have the vision or the time to think of such small things.